तरी हांव तुका एक विचारचो, वॉट इज द सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स तूं म्हणटालो वीच लेड टू अटॅक ऑन यू? कितें कितें दिसता तुका तकलेन की तुवें कितें केलें आसतलें ताज्या खातीर हो अटॅक जालो? No, since I have already told, and the same statement I'm repeating so that I'm not interfering in the investigation part. I have said गावड्या गोंयचो राखणदार जावंक सोदता तें ऑलरेडी सेक्शनान येयलें, FIR-आन आयिल्लें आसा. मागीर ST पोर्टफोलियो जाय तुका, हें म्हणटा ही वर्डां यूज केल्लीं आहा पळय ती पब्लिकली येयल्लीं आसा, ST पोर्टफोलियो जाय काय म्हणून. हां, म्हणजे एसटीचो जो रिजर्वेशन आहा बिकॉज आय तितून वॉज फायटींग फॉर आमचो पोर्टफोलियो 4 दान STचे आमदार आसून सुद्दां चीफ मिनिस्टरा कडेन कित्याक आसा म्हणून हें हांव सगळ्या कडेन उलयतालो. हें हांवें तें उलयतालो म्हणून हें जालां काय म्हणून हें हांवें तेंचर बिकॉज आय हॅव टू गीव ऑल द इन्फॉर्मेशन टू द पुलीस वॉट हॅज हॅपन. सो ते म्हणून म्हाका मारताले हें हांवें तांकां सांगलेलें. दीस इज द थिंग वीच आय हॅव टोल्ड देम की बाबा ते म्हणटा आसतना ही गजाल आमच्या आमदाराचें नांव पिड्ड्यार करता. ओके, pink color shirt. These are the three things which I have given in the statement. Plus, publicly, when I came out, I have said. Other than that, I cannot tell more towards it because since I had to give a clarification on the day of coming out from the GMC, only I have to give clarification दिवचे पडले कित्याक नाव पिड्ड्यार करपाक लागले. जेन्ना रामा काणकोणकर हेल्थ वायज सर्वायवल बॅटल लडटा भितर आनी म्हाजें फेक इन्फॉर्मेशन जें वता पब्लिकली which was the responsibility of the police department to give the clarity on it. Okay, so हें जेन्ना हांवें भायर सरलें हांवें क्लॅरिफाय केलें, ओपनली सांगलें आनी तेन्ना सांगलां तेंय आतांच सांगतलो आनी पयलीं आहा तेंय आतांच सांगतलो. सो इट इज नथींग डिफरंट बट ओनली एडिशनल इन्फॉर्मेशन वॉट एवर मायट बी रिक्वायर्डिंग एंड कॉपरेशन्स रिक्वायर्ड बाय द पुलीस. आय एम रेडी टू कॉपरेट फॉर एवरी पॉसिबल एवरी इन्वेस्टिगेशन पार्ट.